नव्या वर्सा वेळार हॅपी न्यू इयर, ताच्या उपरांत हॅपी फिस्ट ऑफ द इन्फंट जीजस हें वर्सावार म्हणचें तसलें. ह्या वर्सा ना म्हणटा आसतना सबार जाणांक बेजाराय जाली. ह्या वर्सा फेस्त नांगी फादर म्हणटाल्यात. हांवें म्हणूंक जाय बारी देर घेवन आमच्या याजकांनी आज हें फेस्तांक रुपीत केलां. निमाण्या घडये सांगलें जाल्यार तुमी येद्या व्हड्या संख्यान हांगासर सांगाता जमल्यात. बाळका जेजू थंय तुमकां सोमोग आनी ताचे थंय आसली भक्त हाचे तान दिसून येता. आमी सगळ्यांनी आमच्या दोतोनी वेळार, पयल्या कुंभाराच्या दोतोनी वेळार देवान आमकां कित्याक रचलां म्हणलें सवालाक जाप आयकल्या. ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत सर्गराजान ताचे संगी सूख भोगूंक. हें सगळ्यांक कळीत आसा. सर्गराजान सूख भोगूंक एक सिस्टर दोतोनेची क्लास काण घेताली. भुरग्यांक बरें करून विवरण करून सांगलें सर्ग म्हळ्यार कसो आसा गी म्हूण. इतलें बरें करून सांगलें ही सिस्टर सर्गाक वचून फाटीं आयिल्लें बरें जालें. कोर आंजासो गायतात गायना, सांजुजे मोरी थंयसर आसा, जेजू आसा, सर नमणेचें सरबराय थंय दिसता. अपुर्बायेन सगळी क्लास वर्णन करून जाल्या उपरांत सिस्टरीन भुरग्यां कडेन विचारलें तुमचे पैकी कितल्या जाणांक सर्गाक वचोंक मोन आसा. सकयल भुरग्यांनी हात वयर घालो. म्हाका वचोंक मोन आसा, म्हाका वचोंक मोन आसा. पूण एक भुरगो रोणी थंयसर कोणशाक बसून आसलो, ताणें हात वयर घालो ना. सिस्टरांनी विचारलें कितें तुका रोणी सर्गा वचोंक मोन नाय. तो म्हणलो सिस्टर म्हाका जायना. म्हणलो कित्याक जायना. ना जायना. कित्याक जायना म्हूण परत्यान विचारतना तो म्हणलो मम्मीन दोतोनीची क्लास चल्लेंत म्हाका घरा आपयलां म्हूण. मगाच्यान आमकां सुमेस्त सर्गाक वचोंक मोन आसा. पूण आज न्ही आतां न्ही. आमकांय आमची कामां आसात. पूण देवान आपयता आसतना आमी सगळ्यांनी आयत यासोंक जाय. देखून आमी एक पवित्र सभा सर्गा कुशीन मेटां काडची. आमी एक सिनोद सभा, एक पयणारी सभा. येदोळ म्हणसर आमकां सुनामी म्हळ्यार कितें कळीत नासलें. पूण हेवटी सुनामी आयल्या उपरांत तो शब्द सगळ्यांक कळीत जालो. कोवीड म्हळ्यार खबर नासली. आतां कोवीड म्हणलो शब्द भुरग्याच्या तोंडार गळ दिसपडतें आयकूंक मेळटा. तर आज आतां सिनोद म्हणलो शब्द हांव चिंता पाप साहेबान ऑक्टोबर म्हयन्यांत पोरूंच्या वर्सा सुरवात केली आनी 2 वर्सांनी 2023व्या वर्सांत काबार जाता. ह्या अवधे भितर आख्ख्या इगर्जमतेच्या हर एका मनशाच्या तोंडार खंडीत जावन सिनोद म्हणलो शब्द परत आयकूंक मेळटलो म्हूण हांव चिंतां. सिनोद म्हळ्यार सांगाता येवचें, सांगाता रावचें, सांगाता पॉयंट करचें. हें सांगातपण हाका आमी सिनोद म्हणटा. मोगाच्यानो पाप साहेबान सिनोद सभा पयली. ह्या सिनोदीचो शेवट कितें गे म्हळ्यार 3 शेवट ताणें आमचे मुखार दवरल्यात. पयल्यान पयलें आमचें तें एकवट. तुमी जाणात इगर्ज वांटे फांटे जाल्यात. आमचे मदेंत वांटे आसात. पूण ही क्रिस्ताक पातयेतल्या मनशां थंय जायते वांटे जावन विविध पंगड उत्पन्न जावन आसात. आफ्रिकांत खंय हर एका वराक एक नवी इगर्ज रस्ता खंय. ए न्यू चर्च इज बॉर्न एवरी आवर इन आफ्रिकन कॉन्टिनेंट. तर इतले फांटे आसता आसतना एकवट येजय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. पाप साहेब एकवटाक उलो दिता. दुसरें मेतेरपण म्हणजे पार्टिसिपेशन. आतां इगर्ज थोड्यांची जावंक पावल्या. ही इगर्ज सगळ्यांची जावंक जाय. सगळ्यांनी आनी तूं वांटेली जावंक जाय. हे वांटेलीपण आनी मेतेरपण दुसरो शेवट. आनी तिसरो शेवट जावन आसा मिसांव. इगर्ज वाडल्या जाल्यार त्या मिसांवाक लागून. हें मिसांव थोड्यांचें न्ही, आमच्या सगळ्यांचें, ल्हानाचें व्हडाचें, भोवतेन घेतल्या हर एकल्याचें. सिनोद म्हणलो चिंतापू आदी मगातान आसलें. पयली सिनोद केदाळा घडली गी म्हूण एक नवें चिंताप आमी आटापया. पयलें सिनोद आदांव येवे संगी भुमी वायकुटांत देव समकताना घडली. देवान उलयल्लें आदांव आनी येवेक समजतालें. आदांव आनी येवेन उलयल्लें देवाक समजतालें. एकामेका बरें करून बासाबास करनासली. आदांव आनी येवेक लज नासली, भिरांत नासली. अपुर्बायेन तांचे मदें संवाद चलतालो. देवाच्या चिंतना प्रमाणे ते चलून आसली. ही जावन आसली पयली सिनोद सभा.
ही सिनोद सभा मोडून पडली कशी जेन्ना आदावनांनी येवेन पातका दारलें त्या घडयेतान पयलेंची सिनोद सभा मोडून पडली. ताचे उपरांत दुसरी सिनोद सभा केदाळा घे म्हूण देव ताच्या मदें अब्रामा कडेन इजाका कडेन उलयलो जाल्यार जाकोबाची सोंतस जेन्ना इजिप्ताक पावली आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें निर्गमन पुस्तकांतल्या 21व्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें जेन्ना 10 खरगांव उपरांत इस्रायल प्रजा कशी इजिप्तांतल्यान भायर पडली आनी भायर पडोवन बसयल्ल्या गांवा खातीर सुमकोन वेता आसतना 3 म्हयने पाशार जाले. 3 आमासो म्हळ्यार 3 म्हयने पाशार जाले आनी सिनाई दोंगराच्या मुळांत येवन पावली आनी थंयसर घडली ही दुसरी सिनोद सभा. थंयसर एक मनीस आसलो देवाचो इश्ट म्हूण नांवाडलेलो. कोण तो? मोइजे कडेन देव उलयतालो, देवा कडेन मोइजे उलयतालो. ते भासाभास करूंक शकताले. सिनोद सभेंत वांटिली जाय जाल्यार देवाचें चिंतप कितें, देवाचें आलोचन कितें, देवाचें योजन कितें तें समजून घेवंक जाय. आनी मोइजे हें करूंक शकलो. देखून मोइजेन येवन देवान सांगलें लोकांक सांगलें आनी लोकांन कितें सांगलें देवाक सांगलें. अशें मोइजेच्या मध्यंतरपणांत एक अपुरबायेची सिनोद सभा आयच्या दुसऱ्या वचपांत घडली. देवान लोकां कडेन एक सल्लो केलो आनी हो सल्लो लोकांन सगळ्यांनी मानून घेतलें. देवान म्हळें हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी परजा. लोकांन मानून गेल्लें कित्याक? वर्ती अजापाताने देखिल्ली. तांणी इजिप्तांतल्यान भायर सरत आसतना तांबड्या दर्यांत पांय भिजयनासतना पाशार जालीं. दुसऱ्यान अरण्यांत आसतना तांकां खाण जेवण नासल्या वेळार देवान तांकां खाण जेवण दिलें. तिसरें आमेलीकरांनी तांचेर दाड घाल्ल्या वेळार देवान विचित्र रुपार अजापांनी तांकां सलवार केलें. ह्या 3 संगतीक लागून देवाची महान सकत ते समजून घेतले आनी देवाक काल्तिमान घालो आनी आमी देवाच्या चिंतपा प्रमाणे ताच्या उपदेशा प्रमाणे जियेता म्हूण तांणी भास दिली. हेब्रेवागरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत पयल्या वळींत आनी तिसऱ्या वळी मसीर आमकां वाचूंक मेळटा देव विविध नमुन्यांनी मनशा कडेन उलयलो पूण नेमलेलो काळ भरती जातस आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारी पाठयलो. वय हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा तिसरी सभा कशी स्थापन जाली. आज आमी अपुरबायेन हें दुसरें वाचप सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकलें. हें फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र आमकां अपुरबायेन ह्या तिसऱ्या वचपा विशयांत आमकां सांगता. ह्या वचपांत आमी कितें पळयता म्हळ्यार देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन आशिल्लो जेजू क्रिस्त त्रिंदादीचो दुसरो जण आपलो जे देव सोडून तो मनीस जावन आमचे मदें आयलो आनी ताणें आपणाकच कालतो केलो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें आपणाकच कालतो केलो म्हणून आमी आयकता. ह्या अपुरबायेचें गायन आमी सगळ्यांनी म्हणलें आसा. तुमकां उडास हाडच्याक परतें हांव गायतां. क्रिस्त आमचे पासो मरण पर्यंत कुर्साचे मरण पर्यंत कालतो जालो त्या पासून देवान ताका अति उंच उबारला आनी दिला ताका तें नांव सवना वापरात व्हरतें. जें कितें आमी गायलें तेंच आमी आयच्या दुसऱ्या वचपांत आयकलें. देखून दुसरी सिनोद सभा तिसरी सिनोद सभा देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त क्रिस्मसा दीस गर्दनाच्या गोट्यान जल्मलो आनी तो आमचे मदें 33 वर्सां जियेलो. लोकां सांगता मेतर जालो. निमाणें कुर्साचें मरण सोंसून आपणाचें जिवीतच ताणें समर्पिलें. लोकांचे कश्ट ताणें आपणाचेर घेतले आनी आपणाच्या जिवितांत आमकां सल्वसांव जोड दिलें. ही जावन आसा वर्ती सिनोद सभा जेजूचीच. कित्याक देवाचें चिंतप जेजू थंय आमकां रुपीत जावन आमकां लाभलें. देखून तिसरी सिनोद सभा वर्ती जावन आसा. जेजून म्हळें आपल्या आपोस्तलाद्वारी असली सिनोद तुमी मुंदरसून व्हरूंक जाय. देखून सुरवेल्या इगर्जमाचें त्या दाळा सांगाता मेळोवन ही सिनोद मुखारसून गेली. पूण थोड्या तेंपान कितें जालें इगर्जमतीची चरित्र आमी पळोवंक जाल्यार ही सिनोद उणी जावन आयली. चड करून आमच्या लातीन इगर्जेंत ह्या पाश्चात्य इगर्जेंत
सिनोद उणी जाली. फकत पाप साहेबान बीस साहेबांनी सांगलें आमी जिवचें बरी जालें. मनशां थंय सिनोद उणी जाल्ल्या वेळार उदेंतीच्या इगर्ज मतांनी सिनोद सभा आदीं तावन चलोवन आयिल्ली. पूण आतां ही सिनोद सभा रुपीत करूंक आमकां वातिकान दुसरी महासभा आपोवणें दिता. पापा पावल सव्यान सिनोद रुपीत करूंक उलो दिल्ल्या प्रमाणे वातिकान दुसऱ्या महासभे उपरांत सर्व संवसाराच्या बिस्पांक सांगाता हाडन त्या दाळा तांकां आयकोवचें. बीस साहेब कितें म्हणटात, आख्ख्या इगर्ज मतेंत आफ्रिकांत, एशियांत, युरोपांत, अमेरिकांत कितें घडटा ह्या विशयान समजून घेवचें. पाप साहेब बीस साहेबा कडेन भासाभास करतालो. आतां पापा फ्रांसीस तांचे तावन एक मॅट मुखार गेलां आनी म्हणटा, काली पाप साहेबान बीस साहेबांक आयकल्यार पावना. आमी जर तर ह्या इगर्ज मतेचे वांटेली कोण जावन आसात, दुसऱ्या वातिकान महासभे प्रमाणे बावतीज मेळिल्लो हर एकलो इगर्ज मतेचो सांदो जावन आसा. आमी जण एकले इगर्ज मतेचो सांदो जावन आसतना आमी एकवटान जियोंक जाय. आमी बागेलीपण ह्या मेतेरपण आमी जोडूंक जाय. आमी सांगाता मिसांव करूंक जाय. देखून हो शेवट आमचें तें आसता आसतना आमी सगळ्यांनी ह्या सिनोदींत वांटेली जाय दे म्हणून ही सिनोद सभा पाप साहेबान आपयली आनी हातूंत वांटेली जावंक आमकां सुमेस्तांक आपयलां. तर पाप साहेब कोणाक आपयता? येदोळ म्हणसर तुमी जाणात इगर्ज मतां कोण चलयता? पाप साहेब चलयता. आतां पाप साहेब म्हणटा, हांव इगर्ज मतां चलयना, आमी इगर्ज मतां चलयता. दिएसीस कोण चलयता? दिएसीस बीस साहेब चलयता. ना, बीस साहेब चलयना. दिएसीस जातले सगळे भक्तीक चलयतात. फिरगज कोण चलयता? फिरगज विगार चलयता. ना, विगार चलयना. ही फिरगज कोण चलयता? फिरगजींतली हर एक कुटुंबां चलयतात. तर वाडो कोण चलयता? गुरकार चलयना. वाड्यांत असले सर कुटुंबां सांगाता मेळून चलयतात. तर हें हाका बुनयाद जाय जाल्यार आमी एका मोगान, एका मनान आनी एका आत्म्यान आमी जियोंक जाय. हें साध्य आसा गी. आमचींच कुटुंबां पळया, आमची कुटुंबां एका मोगान, एका आत्म्यान, एका मनान जियेता गे आमी. आस्तीक लागून आमचे मदें झगडें आसा. आमचे मदें मस्तून म्हणचे भेदभाव येतात. तीन तुरकूट जावन एका सावय बापायचीं भुरगीं तीन कडेन रावतात, एकामेका उलयनात, एकामेका समजी गायन जियेना आमी. एका कुटुंबांत तशें घडता आसतना एका फिरगजेंत हें घडना गी, एका वाड्यांत घडना गी. आनी पाप साहेब कितें आख्ख्या इगर्ज मतेक सांगाता हाडूंक सदन करता, हें साध्य आसा गी. ह्या विशयान जायत्यांनी दुबाव उसारलेलो आसा. पूण पाप साहेब हें एक सदान आमचे मुखार दवरता आनी म्हणटा हें साध्य आसा. केन्ना? कित्याक आमी जावन आसा एका मोगान. कोणाचो मोग तो? क्रिस्ताचो मोग तो. आमी आसा एका मनान. कोणाचें मन तें? क्रिस्ताचें मन तें. आमी आसा एका आत्म्यान. तो आत्मो कोणें दिल्लो? क्रिस्तान दिल्लो. तो क्रिस्ताच्या मोगान, क्रिस्ताच्या आत्म्यान आनी क्रिस्ताच्या मनांत आमी जियेता जाल्यार आमी सगळ्यांनी सांगाता येवंक साध्य आसा म्हणून पाप साहेब आमकां आपोवणें दिता. पळया मोगाचें न्हू, हें चिंतप भोव गुंडायाचें. सिनोद सभेचें चिंतप पूण जाय की गुंडायेचें चिंतप, कोलायेचें चिंतप. हें चिंतप आमकां येता आसतना आमकां सगळ्यांक हालयल्लें बरी जाता. आमी जायते पटी म्हणटा म्हाका कितें पडोवन गेलां आनी मुखार आमी अशें म्हणूंक जायना. फिरगत विगार फिरगत चलयता, हांवें कित्याक तातूंत मेतर जाय दे, हांवें आयतारा मिसाक गेल्यार पुरो, असलें चिंतप करूंक जायना. हांवें खरी एकल्यांनी फिरगजेंत विगारा सांगाता हात मेळोवन आमी समेस्तांनी एक जावन फिरगत चलोवन येवंक जाय. आमी जर तर आमची कुटुंबां सिनोदी कुटुंबां जावन रुपीत केलीं जाल्यार आमचो वाडो जातलो. आनी वाडो अशें आमी सिनोदीत रुपीन मांडून हाडलो जाल्यार फिरगत जातली. फिरगत आमी सांगाता हाडली जाल्यार दिएसीस जातली. आनी अश्यो दिएसीस सांगाता आयल्यो जाल्यार इगर्ज माता जातली. पाप साहेब भोव कालतो जाला. पाप साहेबाक एका कालार अदीक पदवी आसली. तो रायांचो राय म्हणले बरी ती 3 कपेलांचें कुरो दवरून भोंवतालो. पूण आज पाप साहेब सादो जाला. पापा फ्रांसीसा इतलो सादो पाप साहेब इगर्ज मतीच्या चरित्रेंत आमी पळयल्लो ना. तो आपणाचेंच बॅग काडून, आपणाची सत्री काडून, आपणाचें बिल्ल भरून साद्या मनशा बरी सादें जिवीत जियेता. आनी तो हर एकल्या कडेन म्हणटा, एक दीस वातिकनांत कामागार सक्कडी जेवता आसतना तोय आपणाची वाटली काडून तांच्या सांगाता लायनार रावलो आनी म्हाकाय इल्लें वाडा म्हणून तांच्या टेबलार बसून कामागारा सांगाता तो जेवलो. हें सादें जिवीत पाप साहेबाचें पळयता आसतना तो म्हणटा,
आमच्या बिसाहेबांनी सादें जावंक जाय, आमच्या कार्दिनालांनी सादें जावंक जाय, आमच्या याजकांनी सादें जावंक जाय, आमच्या धार्मिकांनी सिस्टरांनी सादें जावंक जाय. आणि लायकांमध्ये आणि धार्मिकांमध्ये, लायकांमध्ये आणि याजकांमध्ये आणि बिसाहेबांमसल्या असलो अंतर बंद जावंक जाय. जेजू क्रिस्त सुमेस्त संगी कालतो जालो कुर्साच्या मरणापर्यंत असली कालतिकाय आमचे हर एकल्यातें येवंक जाय म्हणून पाप साहेब आमकां उलो दिता. इंग्लीश भाशेन एक सांगणी आसा, ए कॅमल कॅनॉट बी लोडेड अंटील इट नील्स डावन. एका कर्याचेर कांय म्हण वजें दवरचें जाल्यार कर्यान दिंबी घालूंक जाय. कर्यान दिंबी घाल्यार मात्र ताच्या फाटीर वजें सोडूंक जाता. तर आज आमकां पोवणें मेळना दिंबी घालूंक. पाप साहेब दिंबी घालून आमचे कडेन विचारता, सांगाता आमी येवया, मेतेरपणांत आमी जियेवया आनी एका मिसावा खातीर वावुरया. तर हांवें आनी तुवें असली कालतिकाय करूंक जाता गी. आमच्या कुटुंबांत पळया, आमच्या कुटुंबांत कितें घडटा. कुटुंबाचो हांव यजमानी म्हणून जर तर दादलो म्हणत जाल्यार हें कुटुंब हांवें सांगिल्लें बरी चलोवंक जाय म्हळ्यार तें कुटुंब चलता गी. त्या कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यांच्या उतराक आमी ताळो दिवंक जाय. त्या कुटुंबांत पिडेस्त जावन खाटीर न्हिदून आसलेल्या म्हाताऱ्यांच्या ताळ्याक आमी आयकूंक जाय. बापसाहेब म्हणटा कुटुंबांतल्या हर एका मनशाक थंयसर स्थानमान आसूंक जाय. आनी अशें सांगता ती जियेलीं जाल्यार तें एक सिनोदी कुटुंब जावन रुपीत जाता. हेंच चिंताप वाड्यांत, फिरगजेंत, दियेसीजींत मांडून हाडलें जाल्यार आज खंडीत जावन बापसाहेबान हातीन घेतलें योजन पोंताक पावतलें म्हणच्यान दुबाव ना. तर मोगाळ भावांनी भयणी, अपुरबायेचो दीस फेस्ताचो प्रागाच्या बाळका जेजूक मान करूंक आयल्या हांव. एक बाळोक म्हणटा आसतना बाळका तें कितें पळयता हांव? कालतिकाय पळयता हांव. बाळका इतलें असहायक कोणी ना, एका भुरग्या इतलें असहायक कोणी ना, ताचे वरी कितेंच करूंक जायना. देखून देव एका बाळकाचें रूप घेता म्हणटा आसतना आपणाचें कालतेपण दाखयता. ह्या बाळकाच्या कालतेपणांतय जर तर आमी आमचें कालतेपण शिकल्या जाल्यार निजायकी आमी वर्ते जातले. कोण कालतो जाता तो वर्तो जाता. तर आज बाळका जेजूक मान करता आसतना तो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. देखून एका मानान, त्याच मनान, देवा क्रिस्ताच्या मनांत आमी सांगाता येवया. एका मोगान आमी सांगाता जियेवया. आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ले प्रमाणे पळया, आदाम आनी येव देवाच्या इश्टागातींत वाडली. मोइजे देवाच्या इश्टागातींत वाडलो. जेजू त्रिंदा दिसो एक जण, तांचे मदें आसली ती इश्टागात बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो हांचे मदली इश्टागात इतली जब्बर की ताणें पयलें सांगलें तुमकां हांव सेवक म्हूण सांगना, तुमकां हांव इश्ट म्हणटा. तर आज हांवें आनी तुवें क्रिस्ताचे इश्ट जावंक जाय, एकामेकाचे इश्ट जावंक जाय. आनी एकल्या केन्नाच हांवें सेवक म्हूण लेखून वचो. आमच्या घरा कामागार आसूंक पुरो तांकांय आमी सेवक म्हूण लेखून वचो. आमच्या घराच्या बंतोणी हिंदू, क्रिस्तांव, आपली खंयच्याय जातीचे आसलो दी, हेर जातीचे आसूं दी, तांकांय आमी आमचे भाव आनी भयणी जावन लेखूंक जाय. असलें चिंता पाप साहेबाचें. कोणायकी परकी म्हूण लेखी नाका. सर्गाक तूं मात्र येताय म्हूण चिंती नाका. आमी सक्कड सर्गाक येता. सक्कडांक आमी सांगाता वचूंक जाय. देखून सक्कडांक सांगाता आपूण व्हरूंक तुका एक कमीर जावंक क्रिस्तान आपयलां. तर मोगाळ भावांनी भयणी, आमी समेस्तां त्याच मोगान वाडया, त्याच एकवटान मुखार सरया. आनी तो क्रिस्ताचो भाव बांदवपण, तें बंधुत्व, एक मोग आमचे मदें सदांच वाडोवन दी. आनी आमी बाळका जेजूक मान करून सर्गीची मेटां सोडूंक जायसलो आदार तुका आनी म्हाका लाबोवन दी. आमेन.